म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो योगकार दिता. आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या पांयाशी ह्या मीस भेटोवच्याक हो जेजूच्या बाजिलिकेन आमी तुमचे पासत सदांच मागताले आनी आतांय आमी तुमचे पासत मागता. 8:35 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आखी पवित्र सभा आयच्या दिसा विश्व धर्म परगटणेचो दीस समारंभता आनी ह्या समयार आमी हो विशय विंचून काडला. देवाचे ते देवाक दियात. हो विशय मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवेस्वर 20 आनी 2 वळ 20 आनी 1 आमकां वाचूंक मेवता. मनशाचो ओरोम आनी शेवट जावन आसा देव. मनीस देवा कडसून येता आनी देवा सरशी पोत्तता, पूण आपल्या जिविताची कांय वर्सां ह्या संवसारांत तो जियेता. हें संवसारी जिवीत जियेतना मनीस एके वाटेन आपल्या उदारपोसना खातीर वावुरता जाल्यार दुसरे वाटेन देवाचे येवजणे आनी उतरां पोरमणे जिवंक वावुरता. ह्यो दोनूय जिविताच्यो बाजू एक सारकेपणान फुडें व्हरप कांय पावटी अवघड जाता. ह्याच खातीर संवसारी जिवीत जियेतना लेगीत देवाचेर पातयेवन जियोवपाची गरज. अशें करून सैंबीक जिवितांत सैंबावर्तें जिवीत रीग घेता आनी सैंबीक जिविताक सैंबावर्त्या पावंड्यार उबारता. तर देवाचें तें देवाक दिवंक आनी आमचें सैंबीक आनी सैंबावर्तें जिवीत देवीक करूंक देवाचो आदार ह्या मिसा समारंभेंतल्यान आमकां मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर्तोद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताजे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सुर्गीच्या दाया, सोपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत
आमी तुका वाखाणटाव सोम्या जेशू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेशू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा सोर पदवेदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर हें आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक धोमावूंक आनी राजांचे पोट्टे सोडून उडोवंक ताचे मुखार दारांचीं खोवडां उगडूंक आनी अशें दारवोंटे धांपून उरोना जावंक जाचो हात ताणें घोट दवरला त्या सिरुसाक आपणे मागलोल्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विंचून काडलेल्या इस्रायला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखोनाय तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलें. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो म्हजे भायर आनीक देव ना म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेंती थावन ओस्तोमते पर्यान सगलीं मनशां जाणो जावचे खातीर जरी तूं म्हाका वळखोनाय तरी हांव तुका झुजा हातयारां दिवन आयतो करतां. देवाचें उतोरयें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. सगलीं म्हणुया सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. नवें गीत रोचून गायात परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमी वयर देवाक सोदगितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या पुरजांक कळोयात ताची कौतीक विजमिता. आमचो जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. परमेश्वर कितलो व्हडतो मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचें ताचे इतलें भेम दवरचें. राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय. काणयांतल्यो फकत बावल्यो पूण आमच्या परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. आमचो जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. पोरजां पोरजानो आयकात देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेठवण्यो वरदानां घेवन मंदिरान भितर सरात. आमचो जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. पवित्र ताचें मंदीर सोम्यांक थंय नमन करात. प्रितुमेच्या देसानो ताचे मुखार खडखडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रानो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार नितीची ताची राजवट. आमचो जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. भाग्योंत पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोल्या तेसलोनिकारांक पवित्र सोबेक पावलू सिल्वन आनी तिमोत ही चीट बरयता. कृपा आनी शांती तुमकां. तांबो नासतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुमां सोमेस्तां पासत
आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो बावाट कोरण्यांनी तुमी दाखयलो. कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरलेत आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बरवंसो धरून तुमी तीर रावल्यात. हें आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत गोट आसा. देवाचे अपुरबायाच्या भावा भयणांनो, तांणी तुमकां विंचून काडल्यांत म्हूण आमी जाणू. कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बगर बोलान, पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन आनी एकदम गोट निर्धारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरीं जाणात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. जिगजिगतल्या तारां पोरीं प्रितुमी वेद तुमी पडजोल्ल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेन दाखयलां. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. फारिजेव गेले आनी जेजूक कसो उतराक धरचो ते विशीं ताणें एकठांय जावन थाराव घेतलो आनी हेरोडाच्या पक्षवाद्यान बरोबर आपले शिश्यांक अशें म्हणूंक ताचे शीन धाडले. गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणान शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पळोवन उलयना देखून तुका कोणाचीच भिडा ना म्हूण आमी जाणाव. तर तुका कितें दिसता, शेजाऱ्याक दोन फारीक करूं येता की ना? पूण जेजून ताचें कुसडेपण ओळखून परतिपाळ केलो. आरे दोनग्यानो, तुमी कित्याक म्हाका फास मांडूंक सोडटात? म्हाका एक दोंडाचो नाण्णो दाखयात पळोवया. तांणी ताका एक दिनार दिलो. जेजून तांकां विचारलें, ह्या रुपयाचेर कोणाचें नांव आसा? हे रुपणे कोणाचे? ताणें जबाब दिलो, शेजाराचे. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तशेंच तर शेजाराचे ते शेजाराक परतून दियात आनी देवाचे ते देवाक दियात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनू, आयज आमी पळयता की आख्खी पवित्र सभा विश्व धर्म परगटणेचो दीस समोरंभता आनी तशेंच जायतीं मनशां धर्म परगट करपाक, जेजूचे बरें उतर परगट करपाक वावुरता. आनी आयज आमी ह्या वाचपांचेर नियाळ करतले तेन्ना तांकां आमी मनान दवरया आनी तांचे खातीर खेरीतपणान आमी मागुया. तशेंच आयचे वाचपांचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आयची वाचपां आमकां सांगूंक सोदता की जाका मान फावो आहा ताका आमी दिवपाचो. आनी तशेंच शुभ वर्तमानान आमी आयकतले जेजू फारिजेवांक सांगता, शेजाराक ते शेजाराक दी आनी देवाक माना ते देवाक दियात. आनी तशेंच पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की सुमार 70 वर्सां बाबिलोनियांत गुलामशाय भोगल्या उपरांत देव एक पेर्शेच्या राजा धाडटा आनी ताणें
इस्रायल पोरजेक सुटका दिली आनी परतून तांकां आपल्या गांवांत घरा हाडली. तशेंच आमी पळयता की सायरस राजाक देवान विचलो आनी देवान ताका बळिश्ट केलो. आनी अशें देवान केलें हें इजायास प्रवादी कळीत करता. आनी हाका लागून तो तांकां सांगता की इस्रायलाचे देवा बगोर आनीक देव ना. आनी म्हणून देवाक सगलो मान आनी फावो ताणें दिवपाचो अशें तो तांकां सांगता. तशेंच दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की पावलू आनी सिलास हे दोगूय जाण थेसलोनिया ह्या गांवांत आसले आनी थंय तांणी 3 सोनवार रावले आनी जेजूची बरी उतर आनी देवाचे बरे बरे गोश्टी लोकांक सांगताल्यो. पूण थंय थोडे लोक आसले जांकां हें आवडलें ना आनी ह्या खातीर ताणें नाटकायेन भरोवन जेसन एका भावार्थ्याक ताणें सांठयलो कित्याक पावलू आनी सिलास ताच्या घरा रावताले. पूण ते भावार्थ्यांनी रातीच्या वेळार तांकां पळोवंक आदार केलो आनी तशेंच तांकां बेरायक पाठयले. आनी तशेंच आपल्या त्या दिसांचो उगडास करतना पावलू थेसलोनियांक एक चीट बरयता आनी तो तांकां सांगता की पवित्र आत्म्यान ताका कसो आदार दिलो आनी तशेंच थेसलोनियांच्या अखंड भावार्थ हांकां तो तांकां ह्या चिटींतल्यान उगडास करतात. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानान आमी पळयता की देव आमकां सांगूंक सोदता की जेजूचे मुण्यारपणाचो मुखेल हेतू कितें आसलो. ताचो मुखेलपणाचो हेतू आसलो मनशाचें सर्व बरेपण. आनी मनशाचे बरेपणा खातीर वावुरता तेन्ना जेजून जायते फावटी जुडेव धर्माचो कायदे मोडले आनी ह्या खातीर फारिजेव आनी धर्मशास्त्री ते खूब रागार आसले आनी सदांच जेजूक अशें धरपाक ते सोदताले. आनी आमी पळयता की ह्या वाचपांनी आमी आयकलां तशें जायते फावटी ते ताका प्रश्न करताले ताका धरपाक आनी म्हणपाक की तूं अशें उलयता म्हणून तूं देवाचो मनीस न्हू. आनी तशेंच आमी पळयता की आयज तांणी ताका विचारलें आमी धोंड दिवपाचें ओ ना. पूण जेजू बी हुशार आसलो. जेजून चीत दिवन तांकां जबाब दिलो आनी म्हटलें तुमी म्हाका एक दिनार दाखयात. आनी थंय तांणी तांकां सांगलें ह्या रुपण्याचे कोणाची इमाज आसा आनी हें रुपणें कोणाचें. आनी तशेंच जेजून तांकां इल्ल्या उतरांनी सांगलें की जाका मान फावो तशेंच आमी तांकां मान दिवपाक जाय. आनी तशेंच आमी पळयता की जेजून आपल्या जिवितांत जायते असले काम केले पूण ताचो मुखेल हेतू आसलो मनशाचें बरेपण. आनी तशेंच आयज आमी आमच्या मिसान मागुया की आमी आमच्या जिवितांत मनशाचे बरेपणा खातीर वावरूंक आनी देवाचें उतर सर्व संवसाराक पाठोवंक देवाची आदार आनी शक्ती आमकां मागुया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोतमानता देवाक सोतवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीमेच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमचो सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे संभवलो आंकवार मोरेतांव जल्मलो पण पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपतवेदार देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय थांव जिवें आनी मेल्ल्यांची मुनशुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचे एकदार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. देवाचे ते देवाक दियात. हो विशय काळजा मनांत बाळगून ह्या वेळार कांय आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी जेजूचे नीज गोवायक जावंक आमकां कृपा मागुया.
आमच्या पाप साहेबांनी बिस्पांनी पाद्रींनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेसूचे मिसां फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिल्लें मुन्यारी कार्य पाळतना आपल्या जिवितांत देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या मुन्यारीपणाचो हेच आपली न्हय पूण देवाची शक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या वावरांत जागो दिवंक आनी भ्रश्टाचार आनी फटींगपण पयसावन देशाच्या बरेपणाचे सेवक ती जावंक देवाचे आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. दर एक क्रिस्ती बाबार्थी जावन आसा जेसूचो मिशनार तर सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर आमी जेसूचे जिवे आनी काळजीदार गोवाय जावंक आनी देवाक आमच्या जिवितांत गोराब्यांत आनी समुदायेंत फावो तो जागो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भावां भयणां जेसूक परगटोवंक मिशनार कशी वावरतात तर कश्टी आनी अवघड परिस्थितींनी लेगीत जेसूक सदांच ती विश्वासी राबोवंक आनी आपणाक फावो जालोल्या बाबार्थाच्या देण्याक नीस गोबायकी दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सर पदवेदारा आनी काकलुत्सारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोग तगल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. बेजोनीक आमी गीत घेवया C43. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेताव, भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगताव. बोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बोरवाशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापांचे पोदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाट ताचो गूट परगोटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारये देवाचे माय सांगती, तिचो पोती बागीवन जुजे, बागीवन दोर दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमचो बाप्पा सोगेच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमचे पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाचे सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तोरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोदशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. ख्रिस्त प्रसादाक आमी कित घेवया. D13. म्हाका
तुया सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या सर्गींच्या जेवणान पोत्तून पोत्तून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशें कर ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गींच्या गुटांची ओदीक ओदीक सोपूर्ण समजणी आमकां मेळून म्हूण आमी मागता तू जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F8. F8. Jesus.